आणि आज ही हनुमान जयंती आणि पुरो जणाक हॅपी हनुमान जयंती. रंद पुंजल आम्हाला कसं केलं बस आता पळूया. हो सकाळ कशी असेल आता विंगड झाला हांग पळय कितलो मोड झाला पळय देवस्थाना भायर सांगा. ब्युटिफूल रामाल मूर्ती आसा. हांव हांगा आमगेल्या देवस्थाना हांगा आयला हनुमान देवस्थाना बालचंद मूर्ती आसा. हो ते येदराक असणं प्रोसेशन येत तसं हांग देवस्थानाचे. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि पुरोजना की गुड मॉर्निंग. घंटी जाल्ले 9:19 आत्ता जस्ट उठयलो. आज इज थर्सडे आणि मग सकाळची 2 क्लास कॅन्सल झाला. ताजे खातीर हांव न्हिदलो आलो नाजाल्यार उठून आतां ह्या टायमार हांव वतलो. आणि आज ही हनुमान जयंती आणि पुरो जणाक हॅपी हनुमान जयंती. आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया आणि पळोवया आता कसन करची करून हांव आलोचन करता. च्या आणि दूध दवरला हांव आणि हांव ब्लॉग स्टार्ट करच्या भायर आयलो. वच्चा ना जाल्यार वतून वतालो तर दूध आणि च्या दवरलो आणि हांव पळयत आसत कसन करची करून हांव लायक ते फोव करची करून आमगेले नॉर्मल काली आप्पो कळ्ळालो. आज पळयता आज फोव करतस नाजाल्यार कसन करची हांव आलोचन करतस. ब्रेकफास्टाक आतां थोर उलोवंक फंड घालता त्या वेळेला हांव लायकली की फोव करची करून मागीर नाका फोव काण तर हांगा थोर उलोवंक घालना. तो फायनली गाइस हांगा हांव रेडी जाला उन्हाची. आता फटाफट ब्रेकफास्ट करूया. फर्स्ट अम्माक दिता सुपर पटपटी जाला एक नंबर. तांणी आनी पिवन जाला आणि आता वचनो मेगल स्टुडंटाचे पियानोच्या एग्जामाचे फॉर्म भरता ते कंप्लीट करता. फर्स्ट फॉर्म आणि पुरो भरून जाला आणि आता जाले घंटे 12:39 आता म्हाका आतां क्लासाक वचचें आसा. आणि रांदप कोण जाला आम्हाला कसन केला गोत ना आता पळोवया. हो आज हे कसं ना मग कॉलीफ्लावर आज फ्लावर कॉलीफ्लावर आणि बटाट घालून भाजी आणि हांगा पळया सुपर कोळंबो एक नंबर. म्हळ्यार ते फ्लावराचे वरला जाल्यार पुरो डेंट पुरो घालून लायकोन कोळंबो रेडी केला सुपर. आणि हांगा उकडी शीत. आज काल आमी उकडी शीत खावचें लागला म्हळ्यार ही बेस्ट फॉर हेल्थ न्हू ताजे खातीर. चलो हांगा लायकोन भाजी वा हा 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 उपकरी सॉरी उपकरी आम्ही सांगता उपकरी भाजी न्ही उपकरी तर ताजे खातीर. चलो हांव आतां एक काम करता जेवता आणि मागीर मेगा काम कोण बसता नाजाल्यार धांवन धांवन म्हाका जायना. जेवण घेतला हें डे टू केन्ना वेस्ट करचो ना जे कोण मेळ्ळ्यार एक नंबर टेस्टी लागता. काल दाखोवनच ना हांव एक नवें एक सिरीज पळोवचें स्टार्ट केला द हंट. तर जेवणांनी जाल्लें आणि हांव आतां भायर सरला कामाक. घंटे जाले 5:30 आणि इतले गरम दिसना हाजी चिक्के थंड वारें आसा तर लायक ना जाल्यार असो ह्या टायमार मस्त गरम जाता. फस्ट आतां मेगेले क्लास जाल्ले आता दुसरी क्लासा वता असं हांगा कसन मोड जाल्ला पळया सॉलिड मोड जाल्ला आणि क्लायमेट चिक्के तंग थंड जाला. सकाळ कशी आशिल्ली आता विंगड जाला हांगा पळया कितलो मोड जाला पळया. कसन गोतो पावस येते की कसन गोत ना आता मेगेला आता रेनकोटय ना आणि मेगेला आनी 2 क्लास बाकी आसा. पळया आता घंटी जाल्ले आता 6 जावच्या येता असं थंय पळया कशी दिसता पळया पळया कितलो मोड जाला पळया मुखार. चिक्के वेदर चिक्के थंड आसा. म्हाका दिसता काही की पावस पडला आसताले जोर पडला ताजे खातीर थंड जाला हांगा. आतां कितले छंद दिसता पळया क्लाउड्स आणि पुरा क्लायमेट पुरा चेंज ब्युटिफूल दिसता. ते पळया कितले छंद दिसता पळया. Later that same evening. मेगेल आईची क्लास आणि पुरो जाल्ले तावळस कसन मोड आशिल्ले. मेगे स्टुडंटाल घर आसनो 29th फ्लोरार आशिल्ले आणि ते लागून कसन व्यू दिसता आशिल्लो फुल ब्लॅक आउट जाल्ले. हांव आतां घरकड भायर सरला हनुमान देवस्थानाक वता आणि देवाल पांय पडून मागीर घरकड वता. आज ही फुल मून डे दिसता. येदराक चंद्र दिसता पळया वाव कितलो ब्युटिफूल दिसता ना चंद्र. तर हांगा पळया देवस्थाना भायर सांगा आणि हांगा येस पळया गर्दी पळय कितलंसं
हांगा सारकी प्रोसेशन आसा हांव चिकी रॉंग वाटान आयलो आतां पळय आतां वापस वचचें थंय दाखोवन हांगा सारकी प्रोसेशन स्टार्ट जाला हांगा वच्चें ना हांव कितें छंद आसा पळय हांगा ब्युटिफूल रामाल मुर्ती आसा हांव हांगा आमगेले देवस्थाना हांगा आयला हनुमान देवस्थाना आनी ह्या पळय हांगा पुरो रंगोळी घाल्ली हा पळय तिथं छंद दिसता पळय इतली गर्दी ना ठीक आसा हांगा ती इतलें मात्र आसा हाजी भितर वचया आतां रब्बे हांगा आतां हांगा कितली छंद मुर्ती आसा पळय हनुमंताल मूर्ती पळय गर्दी ना हांगा हाजी कितलें चंद डेकोरेशन केलं पळय आनी हांगा सकाळ दिसता सत्यनारायण पूजा दिसता चला लवकर चला बार चंद मूर्ती आसा हांगा शिवलिंग आसा तर चंदूकून दर्शन दिलें आनी आतां हांगा प्रसाद दिता सर प्रसाद घेवया आतां तो हांगा प्रसाद दिला गायस पोवता येदराक असनो प्रोसेशन येता आसा हांगा देवस्थानाचें हांव असनो चमकून चमकून तें ते वता आसा मागीर हांगा ते आयल्यार म्हळ्यार मस्त टायम लागतले ह्या पळय कसन करतास पळय जिमनास्टीक करतास पळय मस्त पुरो टॅबलो आसा हांगा मस्त पुरा जण असतात हांगा लेखली की हांव वचना हें प्रोसेशन मिस केल्लें बट प्रोसेशन मिस जाय न्ही बार चंद आशिल्लो प्रोसेशन मस्त म्हळ्यार टॅबलोज आनी पुरो आशिल्ले कितले चंद ते सांज चेडूं कितले चंद करून डान्स करता हनुमंत केला तांकां कितले चंद दिसता असेल त्यांनी तो वचना घरकड वता सो हांव मस्त वेळ जाल्लो चंदकून देवाल दर्शन जाल्ल्या घरकडून जेवलो आनी ताजे मागीर हांव एडिटींग करचे बसलेलो आनी आतां रात्री जाले 2 तर एडिटींग कंप्लीट जालां आनी आतां अपलोडूय केलें आनी हांव थकलो आतां मस्त थकलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पळय जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय तर
तर तांणी यांनी पिऊन झाला आणि हांव आतां मागीर काम करता तर आतां मागीर तर तांणी यांनी पिऊन झाला आणि आतां हांव मागीर स्टुडंटाचे फटाफट भरतात मस्त आतां पियानो